बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त पिडा, त्रास कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सुर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींची पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खोबा परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, ती सगल्यांनी आयकून ती बेगीनूच पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा, हांव हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडटा, सोशल मिडियाचेर फॉरवर्ड कोत्ता, शेअर कोत्ता, सगळ्यांक व्हायरल कोत्ता, तांची तूं कामां करून दी आनीक तांची दुयेंसां बरीं कर आनीक तांकां सांबाळून दवर. आमेन. आयज जावन आहा 19 तारीख डिसेंबराची 2020. हांव सजमोतां, हांव मानून घेतां सातीच तेजे एकल्याच्या देवाच्या नांवान की जे लोकांनी पळय हो व्हिडिओ आयकला, पळयला, ती पवित्र जाली म्हणून आनीक ती म्हजे भाशेन तशेंच जेजूचे भाशेन ती काम करपाक लागली म्हणून. आमेन. आमी जॉन चोयताय, जायते दीस जाले. जो कोण मुगेलो व्हिडिओ फर्स्ट टायम चोयता तेणी फाटीं वचोन जॉनागेले पळयचो हो सगळी मुगे व्हिडिओ. तर सगळे व्हिडिओ चोयल्यारीच तुमकां आनीक आदार मेळटलो की तुमी जिवीत पळय पवित्र केलां तें कितें करून फुडें व्हरपाचें तें आनी कितें सोडपाचें आनीक कसल्यो वायट संवय बंद करपाच्यो त्यो. आमगेल्यो कातोलिकांगल्यो संवयो त्यो बंद करपा जायो. तर आमी चॅप्टर 6 पावल्याय, ओवेस वर्सो वळ स्क्रिप्चर 25 हेडींग आहा तेका, जेजू जिविताचो उंडो. हो लोक जेजूक सोदीत जेजू फाटल्यान 5,000 लोकां जेवण गायलें, म्हळ्यार 30,000 लोक तो टोटल धरया आमी. तो हितू लोकां जेवण गायल म्हणून आतां दुसरे दिसा लोक ओड्यांनी भोवन टायबेरियस म्हळ्यार त्या गांवचो आनी दुसरे गांवचो खबर जायन लोक ओड्यांनी भोवन धांवोन सगलो कापेरनांव येयलो. कित्याक लोकांगेलीं जायतीं प्रॉब्लेम आसलीं आसतलीं, कित्याक जेजू मिलाग्रो अजापां कोता, तर लोकां जायतें कारण आसलीं आसतलीं येवपाक. तर लोक धांवत येयलो. तुमी जाणाय रितीराक लोक हिंगा धांवता कित्याक जायते लोकां प्रश्न आहाय. तर ते प्रश्न सुटाय करपाकूय म्हणून जायतो लोक धांवता. थोडो लोक म्हण तूं देवागेली खबर आयकोंक वयता, पूण जायतो लोक हें करपा धांवता की जेजूगेली पेकोवणी आनीक तेंगेलीं कामां जीं आडकोन उरल्यां तीं पुरी जावपाक. तर हिंगाय लोक घोडये तेशें कोन्न येयला आसतलो. लोकांक आनीक जिवितांत आनीक कोश्ट त्रास नाय म्हणून न्हय. कित्याक लोक देंवसरागेले मोतीचेर आनीक देंवसार पड तुमच्या मोतीन कितें घाता तेजेर लोक संवसारांत चलोता. आमगेलो कातोलीक देखून हांव आनी दुसऱ्यांकूय बोट दाखयना, हांव कातोलीक हांव पयलीं बोट दाखयता. तर हो आमगेलो कातोलीक लोक आतां जेजून संवसार जिखोन गेलो पोत्तून. जो देंवसरान पळय आदाम येवेक नाडून संवसार आपल्या ताब्यान केल्लो देंवसरान, तो जेजून पोत्तून जिखोन गेयलो. तर आतां जेजूचे भोगोर नाजाल्यार जेजू नासतना कोणाच्याच जिवितां, कातोलिकां सोडी तूं, कोणाच्याच जिवितां, पूण आमी कातोलिकां धरया आतां, कोणाच्याच जिवितांत ह्या संवसारांत जेजू मेलो तेजे उपरांत ते आज पासून आनीक जेजू परतून येवं पासून जेजू नासतना कोणाच्यान एक कांय करूं जायना. आयकाय बरें करून. जेजू ज्या मनशागेल्या जिवितांत ना, त्या मनशाक त्रास, कोश्ट आनीक जनावरांचे भाशेन ती जियेताय. तर जेजू तुमगेल्या जिवितांत ना, तुमी तर पवित्र जालोलीं नाय, तुमकां एक देखून बरेंपण येवपाचें तुमी सपनां देखून चिंतनाकाय. सपनांत तुमगेले प्लान सगळे मिठाक मारयाय. तुमगेलीं चिंतनां आनीक पळया तुमी प्लान करून दवरल्या, हें आपण शिकोन हें कामां लागतलो, थिंग वयतलो,
आपल्याक पाय लंडना वतलो हें कोत्तलो थिंग हितू पगार मेळटलें आपूण बोर जोडटलो हें सगलें तुमगेलें प्लान मिटा मरे सगलें. जेजू नासतना म्हणल्यार कितें? तूं पवित्र नासतना तुगेल्या जिवितांत हें कांय येवपाचें ना. तुमकां सांगिल्लें तुमी घोंवटे रोजरां कांत घेवन भोंवाय, बोर्सांत हुरीस घालून भोंवाय, नाजाल्यार गाडये रोजार कोंत लांबूयाय, नाजाल्यार घरा भायर देरां लांबूयाय, नाजाल्यार न्हिदोता आसतना बेडरुमां लांबूयाय भितूयल्यान. हे कितले तुमी हुरीस लांबूयाय, रोजरां कोंत लांबूयाय, नाजाल्यार देरा मुखार हुरीस काडय घराच्या भाटांत, नाजाल्यार खुंयच्या हुर्साक वचोन पेंट मारय, नाजाल्यार खंयच्या बांबोळे हुर्साक वचोन आंगवण करय. तुमकां हें कांय मेळपाचें ना. हें सारकें सोंपें. तूं पवित्र ना, तुका जिवितांत कांय मेळना आनीक जोरी तर तूं पवित्र जालो, तुका हीं नाडकामां आनी कोणा एका तेका तोपयो घालपाच्यो सांतांक, सायबिणीक, खुरसांक हें तुका कांय करपाची गरज ना. तूं पवित्र जालो म्हणटच कितें? तूं सायबिणमाचे भाशेन जालो. तूं सायबिणमाय खूंय धांवली? ना. आज बरोबर तेजे पयलीं येयलो आनी जेजू तेगेल्या कुसव्यांत जल्मलो म्हळ्यार चोया तुमी. तुमी तर पवित्र आसल्यार तुमकां कांय हातपांय मारपाची गरज ना. देव तुमगेलें सगलें रेडी करून दिता. पूण तुमी म्हजे भाशेन वावर करपाक सुरू करपाचो रोखडोच. तुमी आपल्या बायबला हितू खबर ना, जाणवाय ना म्हणोन तुमी राव नाकाय. जेन्ना मुगेलें प्रिचींग चोयलें, पवित्र जाय आनीक मुगेलें प्रिचींग आहाय तींच कॉपी करया आनी तुमी तुमगेले सोशल मिडियाचेर घालय, युट्यूबाचेर वेबसायट करय, पोस्ट करय. बेश्टो मोबायल घेवन रेकॉर्डिंग करय. व्हडले स्टुडियो करपाची, स्टुडियो वचपाची कांय गरज ना. एक मोबायल मुखार दवरय टेबलाचेर आनीक कोमेस करय रेकॉर्डिंग आनीक जालें इतलेंच. जेजू जिविताचो उंडो 6:25 जॉन तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, चोया कितें जालें तें चोया हिंगा. पयलीं मातशें आचिता. लोक जेजूक सोदूंक येता. दुसरे दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनीक जेजू आपल्या शिश्या सांगातीन त्या होड्यार चडूंक नासलो पूण फकत ताचे शीस गेल्ले. हे सगलें पोलतोडी रावन लोकांनी पळयल्लें. सुम्यान देवाक दिनवासल्या उपरांत तांणी उणें केल्ले ते त्या जाग्या लागीं आनीक होडी टायबेरियसा तावन पावल्लीं. जेजू थंय नासलो म्हूण लोकांनी देखलें आनीक ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कापेरनांव आयलो. आतां हे लोक जेजू सोदून भोंवताय. तर आतां हो लोक परतून कापेरनांव येता. खूंय गेलो हो लोक? हो लोक गेल्लो जेजून पळय उंडे आनीक मासळ्यो करून वांटलेल्योय त्या जाग्याचेर जेजू मेळपाक हो लोक गेल्लो. पूण त्या लोकांनीय चोयलोलें पयले दिसाक की फकत शीस गेलें म्हणून होड्या भोंवन तो जेजू गेलो ना. तो तेंका सांगलो जेजू थिंगा आहा म्हणून तो तेंकां केट जालें. मागीर परतून तेंकां कापेरनांव वचपाक पडलें. जेजू घोडये गेला आसतो म्हणून थिंगा. पूण कितको गेलो तेंकां खबर ना. तो जेजू तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? म्हणटोच काल तेणें चोयलोलें जेजू पळय मासळ्यो आनीक ब्रेड पळय वांटलोले तेज्या गांवां आसलो आनी शिसूच व्हड घेवन गेल्ले ते तेणी चोयलोलें. तर आतां तो लोक अजाप जालो जेजू थिंग कितको गेलो? कित्याक ह्या व्हड्यांनी नासलीं अशीं ती वचपाक पोत्तून आनी जेजून कोणा कडेन लिफ्टी घेयलो ना. त्या फाटीं वयता त्या लोकां कडेन आपल्या मातशें सोडय म्हूण. तर जेजू थिंग कितको पावलो म्हळ्यार लोक अजाप जालो. राती होडी नाय कांय नाय तेदो जाणाय तुमी. आतां भाशेन फोन मारलो झूक आनी खंयची हे पावर बोट येयली आनी जेजू घेवन गेलो असो आदीं कांय ना. एक बोट सोडली म्हणटकीर आनी होडी नाय थिंग काबार आनी रात जाली. तर मागीर आतां जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय पूण उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. तर आतां जेजू तेंकां लोकांक सांगता. जेजून तेंकां पारकिलीं. जेजूक तेंगेले कन्येचो ती कित्या लागून धांवोन येयलें तेजो जेजूक संबंद कळ्ळो. हो लोक कितें
कित्याक लागून सोदूं आपल्या येयलें तो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खूण देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उणें खावन दादोशी जाल्यांत देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. उणें खावन दादोशी जाल्यांत म्हणून खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात, पूण सासणीक जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. आतां अजापां मिलाग्रो केला म्हणून आनीक जो लोक इतलो लोक जेयलो कांय नासलोलें, पूण इतलो लोक पोटभर जेयलो म्हणून दुसरे दिसाकूय गोडे जेवण मेळटलें म्हणून लोक येयलो. तर हिंगा जायत्यो संस्था आहाय, ज्यो लोक पळय रोजरा येता तांकां जेवण बिवण घाताय. तर लोकां ते रोजराची म्हाजी आस लागोता, की हिंगा आयतारा गेल्यार हेंगे जाग्यार गेल्यार आमकां आयताराचें जेवण मेळटा. तेंगेलें फेस्त जाल्यार आमकां फुकट जेवण मेळटा. तर अशें करून लोक म्हाजेर धांवता. हें लोकांगेलें कारण आसलोलें येदूस परतून येवपाक. तर जेजू तांकां आतां शिकोवण दिता, खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात. म्हणटच कितें आमी आतां जिवितांत त्रास, कोश्ट, रोगताचें उदक, रोगताची घाम आमी केली म्हणटाय. कित्याक लागून हें जेजू सांगत तें खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात. आमी पळय सगलें केलां तें सगलें हायन आमी मेकळे जावपाचें. गाडी पळय हाडल्याय त्यो एक दीस इस्क्राय वचपाच्यो, आनीक घर पळय काडल्याय ती एक दीस मोडपाची. तुमी आतां जाणाय टॅरिसची घरां हीं बिल्डिंगां कितू वर्स सुत्ताय तीं. एक बिल्डींग काडटाले तें रोखडें मोडलें. लोक रावपा लागोशी फुडें मोडलें जाणाय तुमी गोंयांत. तर अशें करून हीं पळय बिल्डिंगां, घरां पळय बांदताय तीं कितू वर्स उरतलीं तीं तुमी जाणाय. घोडये 10 वर्सां, 20 वर्सां उरत हीं हे फ्लॅट काडल्याय तीं. आनी घर काडलें तीं घोडी 50 वर्सां उरत कोणागेलीं टॅरिसी पळयात घर काडल्याय. त्यो टॅरिस म्हणटाय त्यो रोखड्यो पोंवपा लागताय आनी मागीर तेंचे भितर लोखण आसता टॅरिसीन. आनी तें लोखण कोण भितरी ती म्हाजी टॅरिस सोकला पडपाची. तर कितू वर्सां काडटलीं तीं तुमी चोयाय. तर जेजू म्हणटा खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात. तर आमी आतां गोंयकारांनी, कातोलिकांनी सगलो त्रास घेयला. कित्याक एक भाट घेवपाक, एक माडयेचें ना जाल्यार टॅरिसीचें घर काडपाक आनीक मोटर घेवपाक हें सगलें सोरता. एक दीस हें मोडपाचें आनी तेजें निसवणपण जावपाचें. ह्यो पळय आमी वस्तू करताय त्यो. आनीक तूं म्हाजेर कांय घेनासतना येयले ते भाशेन रिती हातांनी पोत्तून वचपाचो. खूंय वचपाचो? इफेर्न वचपाचो. तुका स्वर्गार वचपाचो चान्स आसलोलो. जेजून येवन आमकां मेकळीं केलीं, हे मूळ पातकांतुलीं. आनीक मूळ पातक जेजून काण घेयलें म्हणटच आमी जेजूचे भाशेन पवित्र जेजून केलें तें कोन्न आमी जिवीतभर जियेवपाचीं ह्या संवसारांत. तर तूं हें खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर जिवीतभर तूं मोडटा. तूं तुगेली बायल आतां पयलो म्हणटा दादले काम करताले, आतां बायल भुरगीं सगलीं काम करपा लागताय. हिंगा युकेक 16 वर्सां जालीं म्हणटच भुरग्यांक लायसन्स मेळटा कामाचें. येनाय म्हणटा ती आतां भुरग्यांक 16 वर्सांचेर सावन हिंगा युकेक काम करपा जाता. आनी काम हिंगा भरपूर आहा. कोण पळय युकेक काम ना म्हणटा तो तुमकां फोट मारता. आनीक जो मनीस पळय पवित्र आहा तेका काम घे म्हणून आहा सारकें बरें पागराचें आनी बऱ्या मॅनेजर पोस्टाचें काम जो मनीस पवित्र आहा तेका आहा. हें सारकें गॅरंटी. तर खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर आमी सगळे गोंयकार कातोलीक फाटीं पडलो आहायत. सगलें रेस, कॉम्पिटिशन, कुन्नाटकाय हें सगलें आमगेलें गोंयकारां मदें चालू आहा. आनी आतां व्हडले किलर आनीक सुपारी किलर हेचो आनी जालो आतां गोंयांत कातोलीक. तर तुमकां सांगिल्लें हें सगलें मांय पायक लागून घडटा. कित्याक मांय पायन ह्या भुरग्यांक जेजूच्या भावार्थीपणान
आनीक पवित्रकायेन वाडयलोले नाय. तर हो गुन्यांव माय पायचो. माय म्हणटा ती माय पाय वयतली म्हणटा इफेरना ती आनी सांगपाची गरज ना. आनी भुरगीं आतां हेंचोय तेंगेलें दोबरादानूय न्ही तेंगेलें 10 पाटी सुबेज जायन गेलो हेंचोय भुरगीं कोताय तें. तर ही तर माय पाय तर आतां तो भुरग्यां मोगान वाडयनाय जेजूच्या म्हण भावार्थीपणान आनीक हेणें पवित्रकायेन अजापा मिलाग्रो तर भुरग्यांक करपाक शिकयनाय. जाल्यार आतां तुमी चोयय कंट्रीनी केसोले कायदे सुरू जाले ते म्हणटोच पातोक म्हणटा तें आतां गव्हर्मेंटान सारकें बंद केलां. पातोक म्हणटा तें आतां गव्हर्मेंटागेल्या बुकाचेर ना. आदीं कोण कितें पातोक कोतालो तेका हास्त आसलोली. बायबला प्रमाण असो गव्हर्मेंट चलतालो आदलो. बायबलाचें पड कितें आहा तीं पातकां आदीं आसलीं गव्हर्मेंटागे अशीं. तर तीं पातकां केल्यार तुका हास्त पडटाली. पूण आतां हीं सगलीं पातकां लिगल जालीं. तर तुमगेल्या भुरग्यांक हीं पातकां करपाक आतां कसली नाकाबंदी ना. कित्याक हें सगळें लिगल जालां. फकत रेप आनीक हें मर्डर सोड. हेर सगळें लिगल जालो आतां. तर तुमी तर भुरग्यांक पवित्रकायेन तर वाडयनाय जाल्यार तुमगेलीं भुरगीं तुमचे पाय जातलीं. आनीक तेंगेलें मरोण मागीर सारकें बेगीन आनीक तुमच्या परस फास्ट तेंचेर मरोण आनीक सगलीं तुमी इफेरनात. जेजून हिंगा आपल्याच्या उतरांनी सारकें सांगिलां, साप सांगिलां. एका आनी सुजमणी दिवपाची कांय गरज ना. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात, पूण सासणीक जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिटको मारला. म्हणटच जेजू हिंग कितें म्हणटा आजून हिंगा जेजू मेलो ना. तर जेजू म्हणटा असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. कित्याक बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिटको मारला. कारण बापान म्हणटा आपल्यागेलो बाप मनशाचो पूत आपल्यागेलो बाप देव हेंचो सारकें बरयलां जेजून चोय. आनीक जो कोण लोक म्हणटा जेजून देव हूंय म्हणलां हूंय बरयलो आहा बायबलाचेर तेका लागून आपूण कातोलीकपण सोडटा नाजाल्यार तेका लागून आपूण कातोलीक जायना. हें बायबलाचेर हूंय बरयलां आपल्याक दाखय. आतां आनी आपूण आतां कातोलीक जाता. तो जॉनाचे पयलीं सावन तुमकां सांगिल्लें फर्स्टा सावन बरयलो आहा. आनीक हें चोय आतां आनीक मुगेले विडियो चोयाय. आनीक हें चोय 27 चॅप्टर 6 जॉन. कारण असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. हिंग म्हणटाय तें मनशाचो पूत बरयलां. हिंगा देवाचो पूत बरयलो ना ओर आपूण देव म्हूण बरयलो ना. मागीर चोय कंटिन्यू कर. तुका एक म्हटल्यार ते शटाप कोतले. कंटिन्यू कर. तुका कोणें एक वळ आसून दाखयली ते वळीचो मुखार फाटल्यान 2-3 आनीक तुमी वेर्स वाचाय. तुमकां सोजमूण दिता. कितकोन तुमकां लोक पिश्यां काडटा आमकां कातोलिकां. एक 2 उतरां आयकताय चोय मनशाचो पूत तुमकां दितलो. जेजून हूंय म्हणलां आपूण देव. जेजू म्हळ्यार आपूण मनशाचो पूत मनीस. हें म्हटल्यार तुमी बोंद शटाप कोतले. तुमी ओके कितें केलें तुवें हावेस वर 6 आख्खो 6 पयलीं आचाय 6 आहा केद्दो. आनीक हो चोय वेस 27 आख्खो आचाय वेस 27 बरो व्हडलो आहा. खावूं सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात पूण सासणीक जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. कारण बाप खुद देव ताचेर आपलो शिटको मारतलो. आतां कारण बाप आपल्यागेलो देव म्हणटो बाप म्हणटो पाय कोण खुद देव. हें तें सारकें बरयलो आहा साप बरयलो आहा. तर तुमी हेसोल्या मनीस पळय तुमकां फोट मारताय तेंकां सारको थिंगाच आन्सर थिंगा आसोता बायबलाचें मेन म्हणटा तें कितें बेस्ट आन्सर पळय तुगेलो तूं क्वेश्चन विचारता थिंगा आन्सर आसोता बायबलाचेर चडशें तेशें कोन्न आहा. तेका लागून तुमकां कोणें क्वेश्चन घायलें ती वड सारकी बरी कोण आचाय हुंच वडीचेर तो क्वेश्चन घाता ती वड बरी आचाय. ओके ते वडीचें आन्सर मेळना मुखायल्याचें आनी फाटलें एक वाचाय. 27 तुका क्वेश्चन विचारल्यार 26 28 वाचाय मागीर आनीक त्योय मेळनाय आख्खो चॅप्टर आचाय. तेजें हेडिंग आचाय. हुंच कॉन्टेस्टाचें म्हणलां
कित्या लागोन ते वळ मुडपा पडली थिंगा, कितें चलतालें त्या दिसांनी, हें सगळें जाणवाय घे आनीक तेजेर तुमकां थिंगा तुका आन्सर मेळटलो. तर एश कोन्न एका बायबल स्टडी म्हणटाय हें देवाचें उतर तूं जेन्ना पवित्र जाता तेन्ना तुका पवित्र आत्मो तुजे हे दोळे पळे पवित्र सासणीक जिविताचे पळय दोळे आहाय सुर्गीचे दोळे स्क्रिप्चरायज म्हणटाय तेका ते दोळे तुगेले उक्ती जाताय कित्याक पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा आनीक तो तुजे वयल्यान तो उलयता आनीक तो तुका आदार दिता हुंयचे कितको तुका आन्सर करपाचो आनी हुंय सोदपाचें कितको सोदपाचें तें तुका हांवें राफ नॉलेज दिल्या की कोणें क्वेशन विचारलें तो आख्खो वेर्स आचाय मुखार फुडें आचाय नाजाल्यार आख्खो मागीर चॅप्टरा वचय आनीक बरे भाशेन आचाय आनीक तेका आन्सर तेजो थिंगा आहा. तर जेजू म्हणटा आपूण हिंगा देवा गेलो पूत तुमकां आपूण दाखयतलो म्हजे भाशेन जिवीत कितकोन जियेवपाचें तें आनीक हें जिवीत तर तुमी जियेलीं जाल्यार तुमी सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेतलीं. हेच म्हणून जेजू आमकां साप सांगता कित्याक सासणीक जिवीत हो देवाच्यान दिवपा जाता आनीक जेजू देव म्हणून जेजू सांगता आपूण तुमकां दाखयतलो आनी आतां जेजू मोन आमकां दाखयलें कित्याक जेजू देव तेका लागून आमकां तें दाखयलें आनीक स्वर्गार वचपाची वाट आमकां जेजून दाखयल्या इचूय 27 हा स्वर्गार वचपाची वाट कितको स्वर्गार वचपाचें तें हेंचो एकूच जॉन 6:27 जेजून आपल्याच्या तोंडान सांगिलां कोंकणी पवित्र पुस्तक आहा तेजेर रेडान बरयलो आहा जेजूगेलीं उतरां. तर तुमकां स्वर्ग ना मोतरी चोया इफेर्ना गेल्यार कोंता येता तेसोलें आनीक तुमगेलें आनीक हिंगा कांय नेणारपण हिंगा तुमगेलें चलपाचें ना देवाचे मुखार आनीक देवाचें जिवीत सोत आनीक देवाचें जिवीत केन्नाच घडोन आसतना रावपाचें ना. तर तुमकां मुगेलो उलो मुगेलें मागणें आनी आज जोड तुमचे कडेन मागोत हांव जाता तितूले बेगीन पवित्र जाय जरी तर तुमकां संवसारांत बरें जिवीत लांब जिवीत तुमगेले भुरग्यांक फामिलीक साल्वार करून पिळग्यांक साल्वार करून सगल्यांक स्वर्गार व्हरपाचें जिवीत तुमी आपणायाय हें तुमकां हांव सांगता. पवित्र जाय आतांचे आतां. 28 तेन्ना ताणी जेजूक म्हणलें देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें. आतां हे लोकान जेजू कडेन पयलो क्वेशन घायलोलें येयलें त्या दोणां कितें हेंचोय 25 तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना म्हणजे जेजू तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणी जेजूक म्हणलें गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय. हें स्टार्टींग एक्सप्लेन केलां हांव हिंगा केन्ना येयलो तूं म्हणटाय ते लोक केदो येयलो तूं हिंगा तूं तर काल रात थिंगा रावल्लो दोंगरार गेल्लो आम केट कोन्न आनी हिंग कितको पावलो तूं हिंग फकत शीस गेल्ले अडगेन. तर जेजून हेजो आन्सर दिलो ना खूंय दिलो आन्सर दिलो आहा ना. जेजून तांकां सांगलें तुमगे जिवीत बदलय तुमकां हें तें आनीक आपूण मिलाग्र तूं कितल्यो मिलाग्र देखून तुवें चोयल्यो बायबलाची कितू मिलाग्र बरयलो आहाय तरी पूण आमी नालायक कातोलिकां जालो आहाय सारकीं हें जिवीत मुगलें आसलोलें. तर आतांच्या आतां आमी दोळे उगडया तुमी मिसाक वर्सां म्हणटाय भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू जेजू दिन 2020 वर्स मेलो आनीक तुमी कितें म्हणटाय जेजूको कितें मागताय तुमी भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू म्हळ्यार कितें तुवें पवित्र रावन तुवें करपा जाय. जेजू आपल्यागे कार्य जेजून सांगिलां आपूण कार्य करून गेलो हेंचोय असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो दिलें. आतां हें जिवीत जियेवपाचें तुजें आनी मुजें हातीन आहा देव जेजू कोणाक हरच ना. देवान जोण एकल्याक आमकां स्वतंत्रताय फ्री वील म्हणटाय तें दिलो आहा. तो तूं जेजूक आनी भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू हेजो अर्थ जाणाय तुमी. तेका लागून तुमकां सांगोत हांव हीं वर्सां आनी हो बायबल देखून पळय ट्रान्सलेट केला तीं देखून उतरां एक हांवें पयर आशिल्लो तें देखून म्हजी कोंकणी काना वयल्यान गेलें. तर हे मनीस पवित्र नाय जाल्यार येशें घोट तें कितें बरयताय मो तेंका खबर आसना. हीं वर्सां पळय आमगे आहाय तीं देखून कोणें पळय बरयलें तीं नांव चोया तेजें तो त्या वखदार पवित्र नासलो. नाजाल्यार भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू म्हळ्यार कितें तूं जेजून सांगिलां असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो.
दिन जेजू गेलो. आतां जेजूगे नांवान हुकूम काना बरें करपाचें. भावार्थाचे दोळे जेजून दिवपाक गरज ना. तुवें तुगेलो भावार्थ जाण एकल्यान तुगेलो फेथ तूं जेन्ना पवित्र जाता तेन्ना तुगेलो फेथ तुवें उजार करपाचो. तुवें भावार्थ तुका जेजू दिवपाना. मनशा भितर तर पवित्र आत्मा ना, मनीस पवित्र ना जाल्यार असो जाता तें कित्याक बरयताय? भावार्थ म्हणटा तो कितें? भावार्थ तुगेलो उत्पन्न कितको जाता तें सांगो तुमकां हांव. भावार्थ उत्पन्न जाता बायबल तुवें बायबलाची स्टडी कोतरीच. तेका लागून हांव तुमकां सांगोता एक प्रिचींग मुगेलें दिसभर घालन दवरयाय. ओद्दोरा प्रिचींग म्हळ्यार 12 वरां तरी 12 वरां न्ही 24 वरां दिसा आहाय. 24 वरां मागीर ओद्दोरा प्रिचींग कितू पाट गायले तुमी? 12 पाट जावपा जाय. एकूच कोंकणी ओद्दोऱ्या प्रिचींग गायल्यार 12 पाट तुमगे प्रिचींग हें घरांत चलपा जाय. 24 वरां कंटिन्यू नॉन स्टॉप. आयकाय बरें करून. तियाक कोण सांगलो दिसाचें घाल्याय. जागे आहाय तेन्ना घाल्याय. बेकार आहा तेन्ना घाल्याय. ना 24 वरां घालून दवरयाय. आयज सांगो तुमकां हांव. तुमीच तर कानार पडलो ना. तुमी हाल्स घेयला. एक पाड आयकोन सोडपाचें जाल्यार हें हाल्स तुमगेलें 12 वरां 24 वरां मुगेलें प्रिचींग घालून दवरया. फकत कोंकणी गायलें. कोणा इंग्लीश कोणाचें कोंकणी घाल्याय. तोरी 12 पाटी हें प्रिचींग मुगेलें चलपा जाय घरांत. त्या दोळा मनशागेलो भावार्थ वाडोता तेश कोन्न. हें प्रिचींग तुमी आयकोन पवित्र आत्मो वायट आत्मो देंवसरागे आत्मो देंवसरागे चिंतना देंवसरागे चिंतप तुमगेलें बंद जाता आनीक हो तुमगेलो एक भावार्थ वाडोता. जेजू तुमकां कांय भावार्थ दिना. हें जाण एकल्याच्या मनशाच्या हातींत आहा. तुमकां सांगिल्लें 7 वर्सां हांव पवित्र जावपाक भोंवलो, पूण जेजू तुका कांय दिना. हें जाण एकल्याच्या हातींत आहा. तुगेलो निर्णय की हांव आज सान पवित्र जातलों. हांव सगळें वायट सोडटलों, सगळ्यां भोगतलों. हें सगळें पवित्र जावपाचें तुज्या हातीं आहा. हे भावार्थाचे दोळे तुका जेजू दिवपाना. हे तुवें दोळे तुका पळय आहाय ते तुंय उगती करपाचे. तुगे दोळ्यांचें कोरप येयलें तीं. आनी जेजूनय सांगलो आहा आयच्याय बायबलां. दोळे आहाय तांणी पळोवचें म्हणून, कान आहाय तांणी आयकोचें म्हणून. हिंगा जेजून सांगलो ना, हांव पण तुमकां भावार्था दोळे दितलों, तुमी भिनाकाय. तुमी चोयाय तुमकां केदो मेळटले ते. ना तेज्या फुडें मेल जाल्यार तुमी मागीर जालें तुमगेलें. काबार हांव बिजी आसलोलो, तुमकां दिवपाक पावोना हांव. हितू 7 बिलियन लोक आहा संवसारांत. तुमकां दिवपाक म्हाका टायमू मेळोना. तुवें जेजू कडेन तुमी नाका आसलो पळय, हीं वर्सां कोन्न हें कोन्न तें कोन्न तेजे जेजूचेर पळय तुमी हो नाका आसलो पळय भावार्थ दोताय, तो तुमगेलें वायट जिवीत सोडया आनी पवित्र जाया आज. हें सोगलें भावार्थाचे दोळे आनीक केंसो दोळे म्हणटाय ते सोगलें आमची जाण एकल्या हातीं आहा. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. जेजून कितें सांगिलां आपल्याको मागाय म्हूण सांगिलां? हें बरयलां कोणें? भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. जेजून सांगिलां प्रेयर म्हाका प्रेयर करया म्हणून. जेजून सांगिलां मुगेले बापा कडेन मागाय. बाप तुमकां दितलो मुगेल्या नांवान. तर बरोयणार सांगोता भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. ही प्रेयर हाल्स. हेशें बायबलां बरयलो ना. बायबलां बरयलां म्हज्या नांवान तुमी बापा कडेन मागाय. तुमी जेजू कडेन मागपाचें आयज सान बंद करयात. हांव सांगोता तुमकां. सोबे माजार सांगोता. मागणें आमगेलें सुर्गीच्या बापा कडेन जावपा जाय जेजूच्या नांवान. आनीक दुसरें काम जेजूच्या नांवान तुमी हुकूम सगलो घालपाचो, शिराप घालपाचो आनीक सगलें वायट आनीक देंवसरांक धाडावपाचें. हे दोनी वस्तू करपाच्यो आमी संवसारांत. आनीक जेजूक आर्गां दिवपा थँक्यू म्हणपा कित्याक जेजू हो संवसार आतां जेजू चलयता. हो संवसार जेजूगेलो. तर आमी संवसाराचेर जियेताय जाल्यार आमी जेजूक थँक्यू म्हणपा जाय. आमी तेगेल्या संवसाराचेर जियेताय तेणें पोत्तून घेवन आमकां फावो केला. आमी नाका आसलो संवसारांत मनशा हजार पाट थँक्यू म्हणटा. कितें केलें थँक्यू, कितें केलें थँक्यू, कितें केलें थँक्यू. दिसा म्हणटाय आमकां सायन्स शिकयता वो आमकां हें शिकयता गव्हर्नमेंट शिकयता वो आमकां सोशल कितें करून जियेवपा जाय तें शिकयताय. थँक्यू म्हणाय, सॉरी म्हणाय. तें आमी लोकां म्हणटाय. लोकान आमकां संवसार घेवन दिलो ना. जेजून आमकां देंवसरागे चोपक्यांतू हाण आमकां संवसार फावो केला जेजून आनी जेजू हो संवसार चलयता. तर जेजूच्या नांवान जावपा जाय. आनी जेजून म्हणलां आपल्याचो बाप कोता तशें हांव कोता. तर रोजार जेजून देखून
आमकां सांगिल्लें बापाको रोजार कोरया मुगेल्या नांवान. आनीक सोंसरां पोट तुमी कितें कोताय जाल्यार लायव्ह पोट तुमी कितें कोरपा जायें तें जेजूच्या नांवान धाडायाय. जेजूको माग नाकाय. उगोडाय दोळे कातोलीक गोंयकार कातोलीक दोळे उगोडाय. पुरो केलें तें पुरो. हे भावाटाचे दोळे म्हाका तूं दी जेजू. ही सारकी प्रेयर रोंग. तोर जिंगा बंद कोरया. फाल्यां कंटिन्यू कोची. रोजार कोरया. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक, थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादादवाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोर्याण आनीक तिचे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक, सगल्यांक तूं बरे भाशेन राख, बरे भलायकेन दवर. सगळीं वायट पेस्त पिडा सगळी तांचे सुरशिल्ली पयस कर. कोवीड पिडा तांची सुरशिल्ली पयस कर. तांकां तुज्या आंज बडवे धाडून तांकां सांबाळून दवर. मारेकार एक्सिडेंटांतली तांकां वाटाय. मारेकार दुयेंसांतली तांकां वाटाय. आनीक तांच्या जिवितांत एक चान्स दी. ही मिलाग्री तांणी पळोवन तांणी आपलें जिवीत बदलून ती पवित्र जावंक पावूं. आनीक तशेंच तांची सगळीं चिंतना शांती पावय. कोसणीचे वायट आनी कितें आडोन उलोवलें आहा दुयेंसां सगळीं थोडी जोर भिंडां, हार्टाचें, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, लंग्स, पॅनक्रिया फेलियर, लंग्स फेलियर आनीक एअर अल्सर आनीक इन्फेक्शन, एलर्जी, कोवीड-19 आनी कसली पिडा पळय तांकां जालोली आहा. हाडांची, मासलांची, मेंदवाची, डिप्रेशन, टेन्शन कसली पळय पिडा तांकां जालोली आहा ती सगळी तांची पिडा तूं बरी कर. आनीक ही मिलाग्र तांच्या जिवितांत तूं करून दी. आनीक ही मिलाग्र पळोवन तांणी दोळे आपले उगडून ती पवित्र जावंक पावूंक तूं तांकां फावो कर. तुजी कृपा तांचेर दवर. आनीक जीं कोण मेंबर घरांतलें काम करतात तांचीं सगळीं कामां राखोन दवर. तांचे पगार वाडय, पोस्ट वाडय. आनीक जो कोण लोक काम सोदता तांकां ती चिंतात तांच्या परस दोबरादान तांकां तूं पगार दी. ही मिलाग्र तांकां दाखोवन दी. ताणें ही मिलाग्र पळोवन पवित्र जावपाक आनीक बऱ्यो व्हडले कंपनीन तांकां तूं काम फावो कर. ही मागणी हांव सगळीं करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. तसोच जो मनीस यूट्यूब लायव्हाचेर आहा ताका आनीक ताचे फॅमिलीक तूं सांबाळून बरे भाशेन दवर. दुयेंसां तांची पयस कर. कोवीड पिडा तांची सोशिल्ली पयस कर. तांचे कामाचेर आशिर्वाद घाल. पगार वाडय, पोस्ट वाडय. नवीं कामां तांकां दी. सगळीं चिंतना तांची शांती पावय. तांचे फॅमिलीक सगळ्यांक बरे एकमतीन भर. भुरग्यांक बरी मोत दी शिकपाक आनीक सगल्यांक तूं पवित्र जावपाक तांकां तूं फावो कर. तुजी कृपा तांचेर दवर. आनीक तांकां वयता येताना तुजे आंज बडवे तांची राखण करपाक दवर आनीक तांकां सांबाळून दवर. ही सगळीं मागणी हांव करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.